कनेक्टिविटी सगळ्या घराघरांक मेळप आनी सगळी घरां सिवरेज लायनींग आमचे कनेक्ट जावप हे आमच्या सरकाराच्या पयलीं पासून धोरण जाल्लें आसा. त्या अंतर्गतूच आमी वास्को शहरान खंय खंय गरज आसा खंय खंय अजून पर्यंत सिवरेज सिस्टम घरा पर्यंत पावना त्यो सगळ्यो आयडेंटिफाय करून त्यो सगळ्यो प्रपोजलान घाल्ल्यो त्यो आतां एक एक रावंड क्लियर जायत आसा. 2 सर्वीस म्हणजे सर्वीस स्टेशनांची पंपींग स्टेशनां उर्ल्या आनी मेस्तावाडा थंय येता. आनी एक प्रपोज जाला साईनगराचे थंय सगळे एक खारेवाडार आमी प्रपोज करता. सो टोटली किनोर पुराय वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेजीक कनेक्टेड आसची आनी घाण रस्त्यार येवची न्ही. तुमी पयला आसतलें गुरुद्वारा कडेन पसून इतली वर्सां जालीं आमी सिवरेज ओवरफ्लो जाताली ती पळयताले आनी मागीर ते गाडयो भितरल्यान वचूंकूच ती सगळी लोकांचेर पडटाली. सो इतली बुरशी अवस्था आशिल्ली ती काम स्टार्ट जाला आनी अश्यो घराघरांनी खंय खंय कनेक्टेड ना नाजाल्यार खंय लोकांक त्रास जाता हे आमी आयडेंटिफाय करून एक काम स्टार्ट जाला. हे अरावंड 10 लाखाचें काम आसा आनी हें काम जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या घरांक आनी इमली कापय तेवटेतल्या घरांक सिवरेजीचो प्रॉब्लेमांतल्यान सुटका मेळटली. आमी रस्ते फोडटाले म्हणून आमी राविल्ले एकदां तांचे सगळे पायपलायनी बी जातकूच आनी एक 15 ते मॅक्झिमम 20 दिसां भितर स्वतंत्रपात फूल ब्युटिफिकेशन काम स्टार्ट जातलें. अशें करून मागीर तेवटेतले आतां अंडरग्रावंड केबलिंग तो आतां कंप्लीट जावपा आयली. ह्या 3 दिसां भितर तें कंप्लीट जाता. मागीर एफएल ग्रुप्स रोड जातलो. हे तिनूय जातकूच टोटल सिटी पयली ही जी ओवरहेड लायन्स आसा ST आनी LT ही दोनूय कडल्यान आमकां सुटका मेळटली. आनी आमी पळयता की प्रत्येक टायमाक लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. वायट दिसता पूण लायटीचो प्रॉब्लेम इतलो जाता मागीर ते रातची लायट गेली जाल्यार वयर चड हें कर त्या परस जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जाता तें सगळ्या कडल्यान सोल्युशन मेळटा आनी पयली सिटी जातली मागीर ते जातकूच रोखडेच आमी हाका हात घालतात. म्हणजे आमचो जो ग्रावंड आसा आमी प्रपोज केलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताका आमी हात घाला. आतांच आमी लेटस्ट म्हणजे बुटेबाट जो ग्रावंड रातचे लोक एकएकदां येतात तांकां वॉकिंग करपाक मेळना काळोख आशिल्ल्या कारणान. सो तांकांय हें मेळचें आनी तांकांय वॉकिंग करपाचो ट्रॅक एक सिंथेटीक ट्रॅक त्या भोंवतणी आमी प्रपोज केला. मंत्री जेन्ना आनी थोड्या दिसांनी ताजें इनॉग्रेशन करपाक येतलो तेन्ना ताजे कडेन आमी हो प्रश्न मानून ताजे कडल्यान एश्युरन्स घेतले. सो अशें करून ओवरऑल सगळें टोटली वास्कोचो डेव्हलपमेंट कसो करूंक शकता आमी अशें न्ही. अशें खुबश्या प्रकल्पांनी थोड्या दिसांनी अप्रॅम्पूय स्टार्ट जाता. आमी 2 मटन मार्केट आनी आमचे वास्कोचे जे गार्डन आसा ते टोटल रिवॅम्प करपाक पयलींच्या बोर्ड मिटिंगेन पास जालें. सो मटन मार्केट जे आमी पळयता एक वायट शॅबी वातावरण आशिल्लें थंय अंडर 1 रूम म्हणजे बऱ्या वातावरणान टोटल एक 1+1 बिल्डींग येतली. तातूंत सगळे आमचे जे मटन विकता चिकन विकता ते अंडर 1 रूम आसतले. खंय खंय स्कॅटर्ड आशिल्ले तांकां सगळ्यांक नाशिल्ल्या कारणान एकाच कडेन खंय तरी हाडप आनी सगळ्या वास्कोकारांक एकाच कडेन खंय तरी तो मार्केट म्हणजे एक एकदां एकाच कडेन आसतकूच तांकां बरें हें मेळटा आनी एक क्लीन एनवायरमेंटान घेवपाक मेळटा. अशे खुबशे प्रकल्प आमचे रोखडेच चालू जावपाचे आसा. लोकां कडेन इतलीच मागणी की थोडो त्रास जाता त्रास मातसो सहन करता. खंयचेय गोश्ट जाता जाल्यार ताका आमकां फोडचेच पडटा. आमकां फोडपा शिवाय आमकां कांय करपाक मेळना. सो ते सगळे आमी रिपेर करतले आनी अश्यो खुबशे प्रकल्प वास्को भितर येतले हाची हें आसा. वॉर्डाचो कावन्सिलर ह्या नात्यान हांव आमच्या आमदार बाजी साळकाराचे खूब देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या वॉर्डाच्या लोकांच्या वतीन. कित्याक काय म्हणटा आयज तुमी कंटिन्यू पळयता म्हाज्या वॉर्ड नंबर 12 कितलीं कामां चालू जाल्लीं आसा. आयज हांगा येयलेलें आसा हांगा सिवेज कनेक्शन. ही सिवेज कनेक्शन जी आहा पळय ती सगळी प्रायम म्हणटाली. सिवेज कनेक्शन वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी हे 3 गोश्टी सारक्यो गरजेच्यो आनी सामान्य लोक ही ज्या जाग्यार आमी जे आतां सिवेज कनेक्शन करता त्या जाग्याचेर धाकटी घरां आसा. 2 कडेन आहा इमलिका पेट तुमी आयकलां आसतलें ती ताकी धाकटी म्हणजे धाकटी व्हडली घरां ना ती. पूण तांकां सिवेज प्रॉब्लम सिवेज ती मेन पावयलेली आसा पूण ती दुरुस्ती सारकी नासलेली. पूण ती आतां ती आमी आतां हातीन घेतलेली आसा. ताच्या भायर हांगा जो इस्लामपूर टावन पादा आहा पळय थंयसर सुद्दां स्लोपींग एरिया आसा. हांगा सुद्दां प्रॉब्लम आसा सदांच प्रॉब्लम जाता. मानतेश म्हणून आतां PWD सदांच हांगा येतालो हांव तें सांगतालो रिपेर करता भायर हाडटालो आनी रिपेर करतलो. ही फूल ती आतां रिप्लेसमेंट जाता. हांव परतून एकदां आमच्या आमदाराची देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच न्हू जाल्यार पयलीं आमचे गव्हर्मेंट कॉलेजी कडसून जे रोड सायडीक आमचे गटर जाता हांगा मेजर प्रॉब्लम हांगा जातालो आमचो कापेश्वरा कडेन वचून इस्लामपूर उदीक येतालें ओवरफ्लो जातालें आनी तो सुद्दां क्रॉस ड्रेन जाता. आनी इतलेंच न्हू जाल्यार मागीर तो फूल रोड सुद्दां हॉट मिक्स जाता. म्हणजे ह्या म्हाज्या वॉर्डान म्हाका जवळ जवळ
ते 2 कोटी जे कामां चालू आसा दिसता. म्हाजो जो आतां आमदार म्हटलें की बुटेपट ग्रावंडाचेर खरोखर तुमी वचून पळयात. ते खंयच वचपाची गरज आसा. ऑलमोस्ट आतां कोण वचून पळयना. ते खंयच सांजचे लोक कितले जमता ते पळय. आमी टार्गेट केलेलो पळय 19 डिसेंबर तेणी इनॉग्रेशन करपाचें ठरयलेलें आसा. ते काम फूल प्रेस चल्लेलें फ्लड लायट यूज नॉर्मल लोकांक एटलीस्ट इवनिंग टायम वॉकिंग करतले जाल्यार रातचे खेळटले जाल्यार ते फ्लड लायट यूज जातले. तेणी स्वता म्हणजे कशें आसता गोवोरमेंटाक सगळें मागले म्हणून जायना. गोवोरमेंटाकडे सुद्दां पयशांची फामंदी आसता. तेणी तेका 2-3 कंपनी कडेन वचून पर्सनली एप्रोच करून अंडर CSR फंडान तेणी कामां करता. हे जी कामां म्हाका जाता म्हाज्या वॉर्डानूच न्हू जाल्यार BJP अध्यक्ष आसल्या नात्यान आमकां आख्या मतदारसंघात कंटिन्युअस जॉब चालू जाल्ले. खंय गावता जाल्यार आयज पॉवर हावस पयल्या दिसा आमी म्हाजें पॉवर हावस इन्स्पेक्शन केल्लें. हे सगळीं कामां जी जाता पळय म्हाका दिसता येता त्या जंय म्हणजे आमी 5 वर्सां एक आमदाराक टायम दिता. ते टायमान लास्ट पावती दिता पळय ती म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी दिवपाक जाय. कित्याक ह्या कंटिन्यू ऑफिस आयज 3 वर्सां जाय डेली कंटिन्युअस काम चालूच आसा. म्हाका 2 वर्सां आनी 17 वर्सां आमचे वास्को मतदारसंघ एकदम फूल बरे भशेन जातलें म्हाका दिसता. त्या रितीन आमचे स्पिडीन काम चलता पळय हांव परतून एकदां आमचे वॉर्ड नंबर 12 वरसून आमच्या आमदाराचे मन देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सेवेचें काम करून हातून घेतलें.